काय टॅक्सीवाल्यांक लागून गोयचे नाव पिड्ड्यार जाताले। टॅक्सीवाले मीटर घालपाक तयार नाशिल्ले म्हण गोयात गोवा मायल्स आयली। हांवें गोवा मायल्स सुरू केल्ली, मात आतां ह्यान फुडें तांचे प्रस्न येरादारी खात्यान पळोवचे म्हण पर्यटन मंत्री बाबू आजगांवकर उलयला। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान गौतम शिरोडकार। ट्रान्सपोर्टाचो इश्यू पूण ट्युरिझम घेवन बसल्या म्हणून गोवा मायल्साचो ट्रान्सपोर्टान नाल्यार कितें जाता आपणाक येता म्हणून पळय गोवा मायल्स म्हणटा हांवें स्टार्ट केल्ली, हांव जबाबदारी घेता ती कळ्ळें तुका। गोवा मायल्स कित्याक जाली हेजे सगळ्यांक तुमकां खबर आहा गोवा मायल्स कित्याक आयली ती। गोवा मायल्स जेन्ना आमचे टॅक्सीवाले आमी जेन्ना भायर वयताले मार्केटिंग आनी प्रमोशन करपाक, तेन्ना भायर आमकां आयकपाक मेळटालें की आमचे जे टॅक्सीवाले आहा ते आमकां चिटींग करतात। हे न्यूज, पण टॅक्सीवाले सगळे तसले कांय ना, पण एक दोग जाण टच जाले की टॅक्सीवाल्यांचे नांव पेड्या जाले। पण गोंयान आनी भायर अशें प्रकारखंड जाले, तेजेर आमी ठरयलें की कितें तरी जावपाक जाय। तेजे खातीर ही गोवा मायल्स आयली। टॅक्सीवाले एसोसिएशनूय म्हाका मेळपा आयिल्ले ही गोवा मायल्स जावचे पयलीं तांकां हांवें क्लियर कट सांगलें की तुमी टॅक्सीक मिटर लायात, काम काबार, आनी खंय तुमकां कंपिटिशनां ना। कित्याक जो मनीस भितर बसता तेका कळपाक जाय आपल्याक बाबा एअरपोर्ट टू कालांगूट कितलें पडटा। हें तेजे कडेन आसता। कांय लोकांचें बजेटूय तशें आसता, तांकां मागीर कोणी म्हणटालो आपल्याक नागयलो म्हणून, तें जावपाक जायना। म्हणून टॅक्सीन तुमी मिटर लायात। आमचें गोंय आज सगळे जाणां लोक गोंयान येवपाक पळयतात आनी गोंय हें प्रमाणीक शहर आसपाक जाय, तेजे भितर न्याय मेळपाक जाय अशें टॅक्सीवाले आसपाक जाय। ते कशें आयकपाक जायना म्हणून ही गोवा मायल्स फुडें सरली। आज टॅक्सीवाल्यांनी समज तो मिटर लावपाचें समज सांगलें जाल्यार तेजेर दुसरो विचारय करपाक जाता। एप आयलो समज दुसरो जाल्यार दुसरे विचार करपाक जाता। आमी तेंचे विरोध नात, पयलीं हांव तेंचे विरोध नासलो म्हणून ही गोवा मायल्स आयली। आनी गोवा मायल्सा बद्दल कोणाची कंप्लेंट ना तेंचे भितर, ते आतां तेंचे भितर, ते आतां तेजे भितर हांव पडना। आतां तेजेर हांव आन्सरूय दिवपाक तयार ना, कारण तो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मोहीन गुदिन्य। सो तुम्ही म्हणटा की जर तर टॅक्सीकार आतां मिटर लायत जाल्यार गोवा मायल्स तुम्ही बंद करतले न्ही। तेंच्यान तेन्ना लायलो जाल्यार गोवा मायल्स येयच नसलेली। हय, आतां गोंयानच दीस नसलेली। आतां डिसिजन तेणें घेवप, कोणे मोहीन गुदिन्यान, हांवें न्ही। बाबू आतां तुवें म्हटलें की गोवा मायल्स तुमी हाडली, गोवा मायल्स म्हणटा तुवें हाडली आनी तूं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता म्हणटा गोवा मायल्साची। जर आतां हे दोगां गोवा मायल्स आयली कित्याक हे टॅक्सीवाले गोवा मायल्स हाडटना तुमी दुसऱ्या आमदारांक विश्वासान घेतलेले? सगळ्यांक घेतलेले, सगळ्यांक ते मारता ते तूं पळय कितें तें तो फटींग उलयता। पळय गोवा मायल्स आयली कित्याक म्हाका सांग। गोवा मायल्स आयली ह्या लोकांनी टॅक्सीक तुगेले मिटर लावूं नाका। म्हजो प्रश्न आसा, तुमी आमदारांक विश्वासान घेतलेले की ना? अरे गव्हर्नमेंटान घेतले न्ही। एक मंत्री थंय बोबो मारता। अरे बाबा मंत्रीचे सोड, अख्ख्या असेंब्लीन डिस्कस जाल्ले हेचेर। असेंब्लीन हे पास जाले म्हणजे तो मंत्री फटींग। हांव असेंब्ली अरे मागीर आतां हांव कितें उलोवं तुका खबर आहा मरे, तूं मिडिया न्ही, तुका खबर ना असेंब्ली भितर डिस्कस जालें तें। हेचेर केदी चर्चा जाली, अर्दे वर हाफ एन अवर तुगेलें हें जालें मरे, डिस्कशन जालें, म्हाजें भाशण आसतलें भितर। आनी हेचेर कितें आमी तेंचेर विरोध ना टॅक्सीवाल्यांचेर, टॅक्सीवाले आमचे भाव बंधू, पण आमकां खंय तरी प्रमाणीक हो बिझनस चल्लो जाय आनी टुरिझम हेचेर खूश जाल्ले जाय म्हणून आमी हें मागतात तेंचे कडेन, पण तें करूं ना। आतां तें सगळें गेलां ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरा कडेन, तेजेर हांव कितें इंटरफेर जावं? तेणें डिसायड करचें कितें, तोय करतलो डिसायड, ते आमकां सगळ्यांक सांगूनच करतलो, थंय हांव डिस्कस करतलो कितें आहा।